पास्काचो दुसरो आयतार. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 20 वळी 19 ते 31. जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे मुणगे सातळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले थंयची दारां जुदेवांची भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुमयांक पळयोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी तांकां म्हटलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जुळो म्हटलेलो तोमास तांचे बराबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हटलें, आमी सुमयांक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हटलें, ताच्या हाताचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताची कुशीन घालिनात जायन जाल्यार हांव सत मनशाक ना. 8 दिसा उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बराबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हटलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हटलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बाबार दवर. तोमासान ताका चाप दिवन म्हटलें, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. जेजून तांकां म्हटलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. आनी जायत्यो खुणा जेजून शिसांवजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हटल्यार अभिषिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.